नमस्कार. सीड डायरीच्या 30व्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, ज्या तरेन तुमचो आयज मेरेन आमकां मोग मेळत रावला तसो तो सदांच मेळचो. जर तुमी आमचो चॅनल अजुनूय सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत करचो. तर आज सीड डायरीत आमी तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात बाब हेमंत नमशीकार हाणें बरयल्ली कथा पावणी. तो आयज भायर सरलो तो एका आशेनूच, पूण मनात भिरांत आशिल्ली की आशेची निराशा जायत म्हण. नांव ताचें सदानंद. नांवा प्रमाण तो सदांच आनंदी, शिक्षणांत एकदम हुशार. घरची परिस्थिती मातशी हलाखीची, पूण ताणें शिकपाचें सोडलें ना. आपल्या आर्थीक परिस्थिती कडेन झगडत पदवी मेरेनचें शिक्षण पुराय केलें. येदे व्हडले वाड्यार आपूण एकलोच पदवीधर म्हण ताचे हड्डे अभिमानान फुलताले. चड स्वाभिमान मिरोवपाक तो फाटीं फुडें जातालो, कित्याक तर आपणें हें शिक्षण कशें घेतलां हाची ताका पुराय जाणीव आशिल्ली. आज 12 वर्सां जालीं. ताचो बापूय हो संवसार सोडून गेल्यार आवय बापडी कोणागेर काम करून आपलें पोट मारून जोत ओडटाली. तिणें आपल्या चल्याचें म्हणल्यार सदानंदाचें शिक्षण पुराय जावचें म्हण खूब त्रास काडले. सदानंदाक आतां दिसतालें आवयन आपल्या खातीर खूब त्रास काडल्यात, आतां तिका सुशेग जाय म्हणूनच आपणें आतां नोकरी करप गरजेचें. पूण ही नोकरी मेळटली तरी खंय, हो ताचे मुखार व्हड प्रश्न आशिल्लो. 1 म्हयन्या फाटीं सरकारान एका पेपराचेर एक जायरात दिल्ली. तातूंत कारकून पदा खातीर 15 जागो भरपाच्यो आशिल्ल्यो. त्या पदा खातीर गरजेच्यो अश्यो सगळ्यो पात्रताय ताचे कडेन आशिल्ल्यो. सगळी गरजेची कागदपत्रांय आशिल्लीं. म्हणूनच सदानंदान त्या पदा खातीर अर्ज केलो आनी आज ताका मुलाखती खातीर आपयल्लो. हाचे पयलीं ताणें कितलेशेच कडेन अर्ज दिवन मुलाखती दिल्यो, पूण ताका खंयूच यश मेळ्ळें ना. इतले त्रास काडूनय पदवी मेरेनचें शिक्षण घेवन फुकट अशें ताका दिसतालें. ताचे वांगडा शिकपी भुरगे जाणी शाळा अर्द्यार सोडिल्ले ते आज पॉश पॉश गाडयो घेवन भोंवतना दिसताले. ताका पळोवन सदानंदाचो आनंद सामकोच भावतालो आनी ताची स्वताचीच ताका लज दिसताली. हे भुरगे अशे पॉश भोंवपा फाटलें कारण कितें? तांचे कडेन पयशे येतात तरी खंयचे? अशे प्रस्न सदानंदाक सदांच पडटाले. हाचे बद्दल ताणें एका भुरग्याक विचारलें. तेन्ना ताच्या त्या इश्टान जाप दिली, सदानंद, तूं शिकता मरे, शिकत राव. आमी पळय शिकनासतना गब्बर. आरे पूण तुमचे कडेन पयशे येतात तरी खंयचे? सदानंदाचो प्रश्न. आरे आजकाल ह्या संवसारान आडनितीन काम केल्यारूच वालोर आसा. सरकार सुद्दां आडनितीन पयशे जोडपाक लागला. मागीर आमीच पयशे जोडपा पासून फाटीं रावप कित्याक? तुका सगळें सांगून समजोवपाचें ना. तुका आमचे वांगडा येवपाचें आसा जाल्यार तूं येवपाक शकता. मागीर तुका कळटलें आडनिती म्हणल्यार कितें तें आनी पयशे म्हणल्यार कसले ते तूं पळयतलो. अशें म्हणत तो गाडी स्टार्ट मारून गेलो आनी सदानंद ताका पळयतूच उरलो. हाचे कडेन पयशे येतात तरी कशे आनी खंयचे? ताच्या मनात घोळपी प्रस्नाचें उत्तर ताका मेळ्ळेंच ना. आड रितीन वागप कशें आनी पयशे मेळोवप कशे? हो ताच्या मनात आशिल्लो प्रस्नूच उरलो. मुलाखती खातीर पावलो तेन्ना बरोच वेळ जाल्ल्याचो ताच्या लक्षांत आयलें. कितलेशेच जाण लायनीत उबे आशिल्ले. आपूण बरोच फाटीं पडिल्ल्याची ताका जाणीव जाली आनी 1.5-2 वरां लायनीत रावले बगर आपल्याक मुलाखत घेतल्याचें तोंड पळोवपाक मेळचें ना हाची ताका जाणीव जाली. लायनीत राविल्ले उमेदवार एकामेकाकडेन बारीक आवाजात फुतफुतून वेळ पासार करताले. सदानंदाक एकटोय वळखीचो मेळ्ळो ना आनी अनवळख्या कडेन वळख करपाचे भानगडीत तो पडलो ना. 2-2.5 वरां वाट पळयले उपरांत ताका मुलाखती खातीर आपयलो. मुलाखत घेवपी मनीस सूट बुटांत आशिल्लो. सदानंदान ताच्या मुखार आपलो बायोडेटा दवरलो. बायोडेटा म्हऱ्यांत आसून लेगीत ताणें सदानंदाक विचारपाक जाय म्हण नांव विचारलें.
सदानंदाक नाइलाजान आपलें नांव सांगचें पडलें. मुलाखत घेवपी मनशान विचारपाक जाय म्हूण ताका 4-5 फालतू प्रस्न विचारले. ताचे प्रस्नाच्यो जापो सदानंदाक कळप साहजिकूच आशिल्ल्यो. ताणें थंडपणान जापो दिल्यो. सदानंदाकडेन ताणें सर्टिफिकेटी मागल्यो. सदानंदान आपल्यो सर्टिफिकेटी तशेंच हेर कागदपत्रां दाखयलीं. ताणें ती सगळीं कागदपत्रां मोन्यांनी पळयलीं. ताका ती पळोवपाची इच्छा ना, पूण तो ती नाइलाजान पळयता म्हणपाचें ताच्या तोंडावयल्या हावभावावयल्यान कळटालें. सगळीं कागदपत्रां पळयले उपरांत तो उलयलो. तुजें शिक्षण, तुजी प्रस्नाक जाप दिवपाची पद्दत पळयले जाल्यार आमी तुजो विचार करपाक शकतात, पूण हांव एकटो तुजी नेमणूक करपाक शकना. तुका आमी 15 दिसांनी कितें तें पत्रावरी कळीत करतात. बरें तर, तूं वचपाक शकता. सदानंद थंयच्यान घरा आयलो. ताका जेवपा खावपाचें मन नाशिल्लें. कशेंय करून ही नोकरी आपल्याकूच मेळपाक जाय ह्या निश्चयाक तो पेटिल्लो. ताका कोणें सांगिल्लें की सरकारी नोकरी मेळटली जाल्यार तिसरे मनशाचो आदार घेवचोच पडटा. आमदार मंत्र्याकडेन वळख आशिल्ले मनशाचे पांय धरचेच पडटात. ताच्याच गांवचो रमेश शेट आपले वळखीन आमदार मंत्र्याच्या वशिलान गांवच्या भुरग्यांक सरकारी नोकरेक लायता हें ताका खबर आशिल्लें. रमेश शेट ह्या गांवचो न्हय, पूण तो 20 वर्सां जातलीं ह्याच गांवांत रावता. ताच्या बाजारांत भांगराचें दुकान आसा. ताचें दुकान आतां ताचो चलो सांबाळटा. रमेश शेटीच्यो आमदार मंत्र्या वांगडा मुखेलमंत्र्या मेरेन वळखी आसात. मतदानाच्या वेळार तो गांवच्या लोकांक एकठांय हाडपाक तशेंच खंयच्याय उमेदवाराचो प्रचार करपाक फुडें आसता. रमेश शेटीच्या उतराक गांवांत वालोर आशिल्लो. तो सांगता त्या उमेदवाराकूच लोक मत मारताले आनी तोच मनीस जिखून येतालो. सदानंद वेळ वगडे नासतना रमेश शेटी कडेन गेलो. तो आपल्या ऑफिसांत आशिल्लो. सदानंद कसलें तरी गरजेचें काम घेवन आयलां हें ताच्या लक्षांत आयलें. पयलीं ताणें सदानंदाक पळोवन न पळयल्या सारको केलो. सदानंद 15-20 मिनटां भायर बसले उपरांत आपूण जावन परमिशन घेवन ऑफिसांत भितर गेलो. रमेश शेटीन ताका बस म्हणत विचारलें, कसलें काम आशिल्लें? सर, म्हाका तुमचे लागीं खूब गरजेचें आनी अर्जंट काम आसा. सदानंद भीत भीत उलयलो. सगळे म्हजे कडेन अर्जंट आनी गरजेचेंच काम घेवन येतात. उलय, कसलें काम तें? रमेश शेट उलयलो. सर, हांव पदवी मेरेन शिकलां. फाटीं पेपराचेर कारकून पदा खातीर शिक्षण खात्यांत रित्या आशिल्ले जायरातीक अनुसरून हांवें अर्ज केलो आनी हांवें आयज मुलाखत दिल्या. मागीर हांव कितें करूं? रमेश शेटीन मदींच तोंड घातलें. सर, म्हाका कोणें तरी सांगलें की तुमची मंत्री आमदारा कडेन वळख आसा म्हूण आनी तुमी तुमचे वळखीन तुमी लोकांक कामाक लायतात. हय, आनी हांवें तुका आतां कामाक लावचें अशेंच न्हय? हय सर, तुमी म्हाका कामाक लायल्यार खूब उपकार जातले. सदानंद काकुटेक येवन उलयतालो. तुका कितें दिसलें? सरकारी नोकरी फुकट मेळटा म्हण? बरेच पयशे मोडचे पडटात, लाख मेजचे पडटात. रमेश शेट तापत उलयलो. सर, म्हजी परिस्थिती सामकी हलाखीची आसा. म्हाज्या परिस्थितीचो तरी विचार करात. तुजी परिस्थिती हलाखीची आसा ताका जबाबदार तूं, हांव काय सरकार जबाबदार? ही जायरात पेपरार येत सावन मुलाखत जाता मेरेन 50 भुरगे आयले म्हजे कडेन. तुजो नंबर 51वो आनी कितलेशेच जाण येवपाचे आसतले आनी नोकरेक घेवपाचे फक्त 15 जागे. मागीर कोणाची करपाची हांवें कामां? कोणाक दिवपाची हांवें सरकारी नोकरी? ती कितें फुकट मेळटा? नोकरी दिल्या साकून नोकरी घेतल्या मेरेन कितले जाणांक कितले रुपयाची वाडी दवरची पडटा हें आमकां खबर आसता. रमेश शेट फडफडत उलयलो. पूण सर, म्हजे कडेन एक पयसो ना. सदानंदान लाचार जावन म्हणलें. हांगा 1 लाख सावन 4, 5, 7, 10 लाखां मेरेन आंकडो वाडत वता. जाचो आंकडो चड ताचें काम जालेंच म्हणून समजोवपाचें. तुज्यान जातलें जाल्यार उलय, ना तर तूं वचपाक शकता. ताची ही उतरां आयकून सदानंदाक ताच्या गांवांत जात्रेच्या वेळार जावपी पावणेची याद जाली. देवाचो नाल्ल पावता 20 रुपया, 50, 100, 200, 300, 400, 450,
1 वार 450, 2 वार 450, 3 वार 450, पावतो 6. त्याच वरी सरकारी नोकरी 1, 2 लाख, 3, 4, 5, 6, 7, 10 जो चडांत चड दिता तो मेरेन 6 ना. सदानंद तसोच कॅबिनांतल्यान भायर सरलो. वाटेर चलतना ताका आपले वांगडा शिक्षण अर्द्यार सोडून आडनितीन वागपी त्या भुरग्याची उतरां याद जाली. आरे, आजकाल आडनितीन वागल्यार वालोर आसा. सरकार सुद्दां आडनितींक जोडपाक लागला. मागीर आमीच फाटीं कित्याक? तुका सांगून समजोवपाचें ना तें. तुका आमचे वांगडा येवपाचें आसल्यार यो, मागीर तुका कळटलें आडनिती म्हणल्यार कितें तें आनी पयशे म्हणल्यार कसले ते. सरकारी नोकरे खातीर ह्या पावणेक लाखाची लाच घालचे परस आपले इश्टां वांगडा वचून आडनितीन वागून जगप खूब फायद्याचें अशें ताका दिसलें. सदानंदान 1 म्हयनो पत्राची वाट पळयली. ती नोकरी आपल्याक मेळपाची ना हाची खात्री पटले उपरांत आपल्या आडनितीची पावलां फुडें घालतना ताणें पयलो दरोडो घालपा खातीर टार्गेट केलो तो रमेश शेट्टीचो बंगलो. तर सीट डायरीत तुम्ही आज आयकताले बाब हेमंत नमशीकार हाणें बरयल्ली कथा पावणी. तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीट डायरीत आस्पावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.